2 दिसां पयलीं वाघ आनी तिच्या पेट्यांचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ते वाघ गोंयच्या म्हादय अभयारण्यांतले न्ही। गोंयच्या रान खात्यान स्पश्टीकरण दिलां। दुसरे वटेन सरकाराच्या कृतीचेर खर टिका करतना सरकाराक वाघांच्या संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना असोय आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला। पळयात। म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ आसात। हे पट्टेरी वाघ कॅमेरा ट्रॅपात दिश्टी पडिल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। देखून गोंयच्या रानांनी वाघांचे अस्तित्व आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केल्लो। मात आता राना खात्यान एक स्पश्टीकरण जारी करून हे वाघ गोंयचे न्ही जाल्यार गोंया भायले म्हूण सांगल्यात। तशेंच हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आशिल्ल्याचे राना खात्याचे म्हणणे। दुसरे वटेन पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान सरकाराचेर फोग काडटना सरकाराक वाघ संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना म्हूण आरोप केला। ऐकात राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते। आता जो गोवा सरकारान स्टेटमेंट काढला तो काय हांवें आयकूंक ना, पूण कशें आसता न्हू की हे म्हणूंकूच शकना, कित्याक तेंच्यार कांयच त्या संदर्भातलो अभ्यासूय ना। आनी जर गेल्या म्हणजे एक 2 वर्साचे रिकॉर्ड पळयले कॅमेरा ट्रॅपाचे रिकॉर्ड जाल्यार ते तेंच्यांनी आमी जेन्ना RTI अंडर म्हायती मागलेली आसा त्या वेळार तेंच्यांनी ना म्हणून सांगलेले आसा। आनी ती जे म्हणटा न्हू तेतून कांय तथ्य ना। हेच्या पयलीं आमच्या 2022 जेन्ना ती राष्ट्रीय व्याघ्र गणना जाली तेतून 5 वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्लेले आसा। आनी एके वटेन गोवा सरकार ना म्हणून सांगता, म्हणजे कशें आसा की त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण जावचे ह्या नदरेंतल्यान कांय प्रयत्न केल्ले ते दिसना। कारण आमी पळयले की नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन जी रिकमेंडेशनां केल्ली ती रिकमेंडेशनां तेंच्यांनी अजिबात करूंक ना। आता एकूच टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी जी आसा न्हू, हय त्या टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन भारताच्या येद्या व्हडल्या प्राधिकरणान गोवा सरकाराक काही सूचना केल्ल्यो, त्या सूचनाचे पालन करपाचे सौजन्य सुद्धा गोवा सरकारच्या वन खात्यान दाखोवंक ना। ओके। आणि जर ते म्हणटात आणि तेंच्यांनी आता वाघ म्हणटा ते वाघ केन्नाचे आसूं कितें आसूं, पूण ह्या क्षेत्रान वाघ जे आसा तेंच्या अस्तित्वाचे पुरावे जे आसा ते आमकां वेळोवेळी मेळ्ळेले आसा। बरोबर। हय। सो गोंय जशे बाकीच्या राज्यांनी आपल्या स्टेटीतल्या वाघां खातीर कायदो केला तसो कायदो हाडपाची गरज आसा तुमचें म्हणणें? हय, आमचें अशें आसा की आमी जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते व्याघ्र राखीव क्षेत्र जर गोंयांत जालें जाल्यार आमचे वाघ जे आसा ते सुरक्षीत उरताले। हेच्या पयलीं सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या लक्षान आमी हाडून दिल्ले, वन खात्याच्या लक्षान हाडून दिल्ले की बाबा वाघ आसा, 4 वाघ आसा म्हणून। ह्याच सरकारान सांगलेले ना वाघ म्हणून आमकां। आनी जेन्ना 4 वाघ मारले तेन्ना मागीर ते सुद्धा तांकां खबर ना। ते सुद्धा आमच्या सारक्या मनशान व्हिडिओ करून ते सगळे त्यांच्या लक्षान हाडून दिवचे पडले। हांवें फोन लायला डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाक, तांकां खबर नासली वाघ मारल्या म्हणून। ओके। जर ते काम करता न्हू थंय, हे आमचे गोवा सरकारचे वन खाते जर काम करता जाल्यार तांकां कित्याक खबर ना ह्या सगळ्या गजालीची? ओके। सो आता जे आसा तांचे 4 वाघ मेले न्हू, मेल्या उपरांत सुद्धा तांकां खबर ना मेले म्हणून। आनी मागीर तेंच्यांनी पंचनामा केला आसा, तेतून जे गुन्हेगार आसा तांकां सुद्धा धरूंक ना तेंच्यांनी, केस उबी जावंक ना। सो हो जो आता त्यांनी स्टेटमेंट केला किंवा हो जो त्यांनी प्रेस नोट काढल्या ती सामकी चुकीची आसा। हांव त्या प्रेस नोटाचेर काय उलयना, तेंच्यांनी प्रेस नोट काडू किंवा न काडू, पूण ते वाघाच्या संरक्षण करपाच्या कामान प्रामाणीक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।